आल्वादराच्यो जमिनीचो मालकी हक्क दितना सरकारान 70 तालुक्या खातीर खासा समिती नेमची आनी आदी सावन ज्या शेतकारा कडेन जमिनी आसा तांकां न्याय दिवचो अशी मागणी सत्तरींतल्या जागृत नागरिकांनी केल्या। ह्या वेळार वाळपयचे आदले आमदार नरहरी हळदणकर हांणी हेर मानेस्त हाजीर आसले। आरडीएक्स गोवा खातीर वाळपयच्यान दिनेश कार्पे। आता कितले वर्सां सोंपली आता तेजे एज आता कितले जाले 70 जायते नंदाचे 72 जाले आता केन्ना जावपाचे हो प्रश्न आसा आनी हे जे पयशे जे आता म्हटल्यार न्हू ते कमी करूंक जाय तितल्याक जायना त्या जमनी केन्नाच्यान आसा 2017 पासून जमीन आसा आता जमनीचे रेट वाडल्यान सरकाराक दिसता की आपण जागा पयशे लावचे कशे पण तशें न्हू ते तेंचे कडेन जमनी आसा पयलीं पासून आता नवीन कोणाक ते तुम्ही करा आणि त्याने पहिली फोन भरला 20 वर्षां त्यांचे फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास साधारण जे केले सेकंड क्लास पेपर दिले ऑर्डरची डेट दिली पण त्या खातीर एक स्पेशल सेल्फ कमिटी हे करून ह्याचेर स्पेशली म्हणटा ती 70 खातीर एक जमनीचे सॉल्व करचे एन्क्रोच जमनी त्या करा गव्हर्नमेंट एन्क्रोच जे आहा तीन चार वर्षांचे आसा बाकीच्यो ज्यो फॉरेस्ट आसा एन्क्रोच त्यो आसा तो सेपरेट हय रेव्हेन्यू एन्क्रोच ना ह्यो तरेतरेच्यो जमनी आसा दोनच्या तरेच्यो अभ्यास करून लोकांक आमकां न्याय दिवचो आमच्या अशें आमी मागता इवन गांवांत सुद्दां गांवठाण हो पॉलिटिकल इश्यू न्हू हो कित्याक हो एक्चुअल सगळ्यांत महत्वाचो विशय